बायलांच्यानो तुमकां सर्वांक बरी सांज हांव मागतां. बेगीन बसून आसल्यानी दयकरून मुखार येवचें. आतां आमी विशेष तरान हो खुरीस हांगासर स्थापन जावन 100 वर्सां सोमच्या ह्या वक्ता इतल्या व्हडा संख्यान हजर जाल्यार तुमकां सर्वांक पयल्या सुवातेर हांव ह्या पवित्र थळार तुमकां स्वागत म्हणटा. जायतीं मलगडे हांगासर आसात, जायतीं भुरगीं आसात, युवा जन आसात. बागेंत कुर्सान आमच्या फिरगजेचेर आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर जायतीं बेसांवां वतल्यान तीं सर्व बेसांवां नियाळन ताका अर्घ दिवच्या ह्या ल्हानशा मागण्या विधींत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया आनी ताचें बेसांव आमच्या फिरगजेचेर आमच्या हर एका कुटुंबाच्या संद्यांचेर आतां आमी मागून घेवया. भगवंत कुर्साच्या नांवान जमो जाल्ल्या सर याजकांनो, धर्मिकांनो, फिरगजगारांनो, सैऱ्यांनो, मोगाच्यांनो, युवा जणांनो आनी भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक बरी सांज हांव मागतां. ह्या कुर्सा घोड्यार खुरीस स्थापन जावन 1 शतमान संपलें. ह्या फाटल्या 100 वर्सां तावन ह्या कुर्सा घोड्यार हर एक वर्स जेजूचे कश नियाळ आमचे मलगडे तशेंच प्रस्तूत आमी येवन आसाव. हाका कारण भगवंत कुर्सा मरिपात आमच्या पुर्वजांक आनी आमकां लाभल्ली साबार बेसांवां. आमच्या मलगड्या लागीं विचारल्यार भगवंत कुरीस ह्या गुड्यार स्थापन जाल्ले तावन दुश्टाकाय निवारल्या, जानवरांक पिडा येवन अकालेक मरण जावचें निवारलां, रातीच्या पयणाची भिरांत आशिल्ली ती निवारल्या, बेळ्याक रक्षण लाभलां, ताच्या सवळेन जियेत येयल्या हर एका कुटुंबाक समाधान लाभलां आनी कुटुंबांनी बरेपण आनी प्रगती जोडल्या. अशें भगवंत कुर्सा मरिपात आमी जायतें बरेपण जोडिल्लें आमकां आयकूंक मेळटा. जायत्यांच्या जिवितांत हाचो अनुभव आसा. ही सर बेसांवां आज आमी नियाळन भगवंत कुर्साक अर्घां दिवंक सांगता जमले हांव. हो भगवंत कुरीस पयलें स्थापन करून कारण जाल्लें मानादी बाब काजेतान डिसिल्वा 1923 इसवेच्या नोव्हेंबरांत हो खुरीस हांगासर स्थापन जाल्लो. उपरांत 1936 इसवेंत तो नवीकृत केल्लो. 2002 इसवेंत मानादी बाब जेराल्ड डिसोजाच्या मुखेलपणान देवादीन बाजील मेंडिसाच्या उडासाक स्मारक जावन ताचे पतीन मागदलेन मेंडीस आनी कुटुंबान हो आरसीचे खुरीस दान दावन दिल्लो. प्रस्तुत 100 वर्सांच्या उडासाक शतमानसाच्या संदर्भार जेजूचे रुपण्याचो खुरीस स्थापन करीत जाय. तशेंच हांगासर मागणें करूंक येताना ताचो उमो घेवंक जावचे परी खुरीस स्थापन करीत जाय म्हणली आमची आशा आशिल्ली. त्या प्रकार हांगासर आज हो खुरीस स्थापन केला. हो खुरीस आमकां दान दावन दिला स्टीफन मेंडीस आनी कुटाम. इतलें न्हय आसता फाटल्या 100 वर्सांनी जायत्यांनी ह्या पवित्र थळार आपली सेवा दिल्या. नितळाय करूंक तशेंच इतर रितींनी आदार दिला. ह्या सर बऱ्यापणाचो नियाळ करून आमकां आदार दिल्ल्यांचो उडास काडन तांचे बसत मागोवन भगवंत कुर्साचें बेसांवां वळखून घेवन ताका आमी अर्घां दिवया आनी ह्या ल्हानशा मागण्या विधींत वांटो घेवन भगवंत कुर्साचे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर, युवा जणांचेर, भुरग्यांचेर, पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर, परगांवांत वावरच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर, आमकां सेवा दिवच्या याजक आनी धार्मिकांचेर मागून घेवया आनी आतां खुरीस आशिर्वादाच्या रितींत वांटो घेवया. उपरांत नियाळ आनी कुर्साचें नवें आनी बेसांव आसतलें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. प्रार्थुया. मोगाळ सर्गींच्या बापा, ह्या जाग्यार स्थापन जाल्ल्या खुरीस स्थापन जाल्ल्या
100 वर्सांच्या उडासाक नव्यान उबारलेल्या ह्या कुर्साचेर तुझे विस्नार आशिर्वाद घाल आणि तो पवित्र कर. मनशा कुळाच्या रक्षणाचो गुर्त जावन हो कुरेस आमकां तुवें दिलाय. जावं हो कुरेस हांगासर येवच्या समेस्तांक भावार्थ थीर करचो, पेल्याची सेवा आनी बरी कामां करूंक प्रेरण, आत्म्याच्या सर्वस्वाचे हातेर, दुखांत बुसावन, कश्टांत सावकासाय, पिडेंत भलायकी, देवसराच्या आनी वायट शक्तीचेर सैत व्हरूंक आधार, जावं तो दैवीक काकुळत सोडूंक वाट. कोण सर्व ह्या कुर्सा समोर भावार्थान आनी बरवशान येतात आनी मागतात, तांचे मागणें तूं आयक आनी तांच्या गरजांत तूं पाव. तांच्या कश्टांत सुटका आनी चिरयेंत सावकासाय दी. हो कुरीस जावं तुज्या पुतान कुर्सार उमकळोवन आमकां रक्षण दिल्ल्याचो गुर्त, आमच्या भावार्थाचो संकेत. हे आमी मागता कुर्सातावन आमचे सोडून केल्ल्या क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावन आसाय मोड मोगानी स्वातंत्र्याचे, प्रकाश घालसर मनशांचेर, सता वाट सोदतेल्यांचेर. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सामात ह्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुनिया. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरेस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जडलो सुमण्या तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशापूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुता सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक तांच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतीश हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशापुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरेस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कंदमाल तुमकां उडास आसा 2008. त्या वेळार थंय कंदमालांत साबार क्रिस्तांवांक दग दिलें आनी क्रिस्तांवांक तांच्या घरांतल्यान भायर घालें आनी साबार क्रिस्तांव राणांत 3 म्हयने 4 म्हयने म्हणसर थंयसर आशिल्ले आनी 100-150 की चड लोक तांकां जिवेशी मारले. पूण आज त्या गांवांत सडीत आनी सडीत क्रिस्तांव भावार्थ वेंगतात. तशेंच थंयसर सडीत आनी सडीत देवापोवणी थंयसर आसात आनी साबार जाण धर्मीक आनी पाद्र्या जातात. अशेंच जावचें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्तांव लोकांक. कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करता तांकां दगदोणी खंडीत मेळटा, पूण त्या दगदोणी नंतर तांकां संतोश लाभता. अशेंच आमच्या सुमयान आमकां शिकयलेलें,
कोण क्रिस्तांव कोण म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो कुरिस्काण येवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं दी. सबार कश्ट आसात पूण जैत आखरेचें जैत खुर्साकत लाभतलें. पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइजेन बेतकाटी काण गेले आनी बेतकाटी काण घेतना थंयसर निर्गमान पुस्तकांत थंयसर बेतकाटी मोइजेक देवान दिल्ली आनी घे बेतकाटी म्हूण देवान सांगलें आनी थंयसर ताणें काण घेवन साबार अजापां त्या बेतकाटी द्वारे जाल्लीं. मोइजेन बेतकाटी उबारतना थंयसर उदक खडपाक ताणें बेतकाटी मारतना उदक आयलें आनी थोडे कडेन 12 वरांच्या मुखार बेतकाटी एक सोरोप जावन परिवर्तन जालो. तशेंच ताणें आरोनाच्या हातांत बेतकाटी दितना थंयसर साबार अजापां घडलें आनी अशें विजमितां थंयसर घडलें. नव्या तेस्तामेंतांत नव्या सोल्यांत जेजू बेतकाटी व्हडला कुरिस्काण घेता आनी कुरिसूच सगळ्यांनी तिरस्कार केल्लो एक संगत कैदींक वा बांदाड्यांक थंयसर कुरसायताले आनी तसो जावंक पावलो जैताचो कुरीस. आनी हो कुरीस कालवारीचो जेजूचो कुरीस थंयसर साबार वर्सां उपरांत थंयसर तांकां मेळ्ळो आनी हेलेनान थंयसर 3 कुरीस आसले आनी एक कुरीस थंयसर कोणगी एकलो पिडेस्त जेजूच्या कुर्साक आपडटना ताका तो गूण जालो आनी तो कुरीस ताणें जैतवंत करना ताणें रोमाक व्हरून आजुनूय थंयसर रोमांत एक ताचो पार्ट आसा आनी एक कॉन्स्टंटिनोपल आनी एक जेरुसलेमांत अशें 3 कडेन हो कुरीस थंयसर आसा. आनी हो कुरीस आमकां सर्वांक जैताचें गुर्त जावन आसा. कालवारी दोंगरार 5 अजापां घडलीं. पयलें जावन आसलें थंयसर काळोख जालो. दुसरें जावन आसलें देवळाचो दोगलो थंयसर दोन तीर जालो. थंयसर तिसरें जावन आसा भुंयकां घडली आनी चवथें जावन आसा फोंड उक्तें जावन भाग्यवंत दिश्टीक पडले आनी 5वें जावन आसा थोड्या मनशांनी जिणी बदलली. प्रत्येक रितीन थंयसर आसलेल्या शेतापातीन ताची जिणी बदलून जेजूस देवाचो मनीस म्हूण ताणें स्विकार केलाय. आज आमी हांगासर घरा वेता आसतना आमची जिणी आमी बदलुया. प्रत्येक रितीन जेजू आमचो धनी आमचो राय म्हूण आमी वळखून घेवया. साबार रितींनी आमकां ह्या कुर्सातावन बरेपण आमकां लाभलां देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी क्रिस्तांव जाता आसतना जेजूच्या वाटेन आमी चलता आसतना साबार अन्याय आमकां सोसूंक मेळटात. साबार रितीची दोगदोण्यो आमकां सोसूंक मेळटात. आमकां माट्टीर मरोंक जावचें ना कित्याक आज आमी ह्या आधुनीक ह्या काळार संवसारांत साबारांक हक्कां आसात देखून माट्टीर आमकां मरोंक जावचें ना. एटलिस्ट आमी सोम्या खातीर जियेवया. सांपियो बार्नेदेत वा फ्रांसीस हांकां प्रत्येक जावन पियोक आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक सारिटा कासियाक तांकां जेजूचे 5 गाय तांकां लाभलेले आनी थंयसर तांणी मस्त कश्ट सोसून जेजूक समर्पिले. आज आमकांय स्टिग्माटा वा 5 गाय मेळचे नात पूण उरले साबार गाय आमच्या काळजाक मेळटले. त्या वेळार सर्व आमचे कश्ट दूख आमी कुर्सायल्या जेजूक अर्पिया आनी थंयसर ताचो आमी पाटलाव करया. थोड्यांक जल्मातावन मरता कश्ट 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 ल्हान तावनीर कश्ट मागीर काजार जाल्या उपरांत कश्ट उतर प्रायारी कश्ट पूण त्या कश्टांत आसलेल्या सर्वांक सर्वेस्पराचो पाठिंबो आसा. तांकां एक दीस नातल्यार एक दीस सर्वेस्परस तांचे सांगाता आसा. ती देवाची खुशी ती खंडीत जावन करतात. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमी ह्या कुर्सातावन हांगासर मजत घेवया. आमच्या जिवितांत सर्व बरें जावं दी. ह्या कुर्सातावन आमकां साबार रितीची बेसावां मेळ्ळ्यान आनी ह्या कुर्सा द्वारे आमकां आमच्या जिविताक एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक
हे हो खुरीस आमकां प्रेरण जावं दी म्हूण आमी मागया. पवार्थाची प्रार्थना आता आमी सुरू करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, भगवंत कुर्सा मारिपात देवा बापान जायत्या बेसावांनी भरल्यान मुखल्या दिसांनी आमकां ताज्या त्याच भगवंत मजतीची गरज आसा. देखून आमच्यो गरजो बापा समोर आतां आमी दवरया. आमची जावप जावन आसा, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र कुर्साचे महत्व जाणा जावन पवित्र कुर्साचे भक्तीपण पासारूंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुरीस जेजूच्या मरणाद्वारे पवित्र जालो आनी आमकां ताचे मारिफात सडवण जाली. हो कुर्साचो गुर्त आमी जेजूचे खरे फाटलावदारी म्हणलें दाखोवंक आनी आमची जिणी त्या प्रमाणे मांडून हाडूंक कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या गुड्यार हो कुरीस स्थापन करूंक कारण जाल्ल्या देवादीन बाप काजदंड सिल्वा आनी हे भक्तीपण मुखारसून वेल्ल्या आनी देवादीन जाल्ल्या सर फिरगज विगारांक शासनाचो विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हो पवित्र कुरीस उबारूंक आनी तो सांबाळूंक फाटल्या 100 वर्सांनी आदार दिल्ल्या सर्व दानींक फिरगजगारांक तुज्या बेसावांनी बर. देवादीन जाल्ल्यांक शासनाचो विशय दी आनी हेरांक तुज्या उदार काकुळतीन सांबाळ आनी बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयची मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या दानींक हांगासर वाट नितळ करूंक कुमक केल्ल्या फिरगजगारांक नवो कुरीस उबारूंक कुमक केल्ल्या वावराड्यांक आनी हेर रितींनी कुमक केल्ल्या सर्वांक भगवंत कुर्साची बेसावां दराळ मापान वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भगवंत कुर्साची भक्त आमी सर्वांनी सांबाळून ताचे मारिपात जोडलेली बेसावां मोतीन दवरून ते देणी हेरांक वांटूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आता आमी मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी उगडासकान मागया. आमची मागणी आमची देसावां ह्या भगवंत कुर्साच्या पांयां आमी समर्पिली. आता सांगात आमी म्हणया सुम्यांचे केले मागणे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भगवंत कुर्साची लदीन आता आमी करता. सुम्या काकुळ तमची कर. सुम्या काकू तमचे कर. क्रिस्ता काकुळ तमची कर. क्रिस्ता काकू तमचे कर. सुम्या काकुळ तमची कर. सुम्या काकू तमचे कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देव बापा, काकू तमचे कर. देव पुता संसाराच्या तारोका, काकू तमचे कर. देव पवित्र आत्म्या, काकू तमचे कर. संदेश तिंद्रास एकाच देवा काकू तमचे कर. तुमच्या एका लदीनेक जावप जावन आसा. भगवंत कुर्सा आमकां राख. भगवंत कुर्सा आमकां राख. निरप्रदी जावन कश्टतल्याच्या आस्त्र्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. कुरड्याच्या मार्गदर्शका, भगवंत कुर्सा आमकां राख. वाट चुकलेल्या वाट दाखोवच्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. दुर्बळांच्या बुजवणदारा, भगवंत कुर्सा आमकां राख. शक्तिवंच्या स्वयंमा, भगवंत कुर्सा आमकां राख. पथकांच्या आस्त्र्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. अंकार नाश करतल्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. एमकोण नाश केल्ल्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. जेवणसाराक बेस्टयल्ल्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. इवजनाच्या मोगा, भगवंत कुर्सा आमकां राख. संकश्टान आसतल्या कुमकेक, भगवंत कुर्सा आमकां राख. निराशेन बुडयल्ल्याच्या बरवश्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. पैनऱ्याच्या नेकेत्रा, भगवंत कुर्सा आमकां राख. वाईटाक संपटल्ल्याच्या बंदरा, भगवंत कुर्सा आमकां राख. दाड घालतल्या तावन रक्षण दिवच्या, भगवंत कुर्सा आमकां राख. विधवीच्या रक्षका, भगवंत कुर्सा आमकां राख. नीतिवंताच्या सल्लागारा, भगवंत कुर्सा
आमकां राख वायट करतल्याच्या नीत करतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख भुरग्यांक सांबाळतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख इवजनाच्या दैर्या भगवंत कुर्सा आमकां राख मलगण्याच्या निमाण्या भरवशा भगवंत कुर्सा आमकां राख काळोखान असलेल्या उजवाडा भगवंत कुर्सा आमकां राख रायाच्या वैभवा भगवंत कुर्सा आमकां राख संसाराक परिवर्तन करतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख मोडोंक जायनातल्या उन्नती भगवंत कुर्सा आमकां राख साध्या व्यक्तीच्या जाणवाये भगवंत कुर्सा आमकां राख गुलामाच्या सुटके भगवंत कुर्सा आमकां राख जिनियेच्या कार्यानियमा भगवंत कुर्सा आमकां राख प्रवादाच्या दिष्टोन्या भगवंत कुर्सा आमकां राख अपस्तलांनी प्रसार केल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख मडतरेच्या वैभवा भगवंत कुर्सा आमकां राख मठवाशींच्या शिकोंडरा भगवंत कुर्सा आमकां राख ओंकारेच्या निष्कळपणा भगवंत कुर्सा आमकां राख याजकांच्या संतोषा भगवंत कुर्सा आमकां राख इगजमतेच्या बुन्यादी भगवंत कुर्सा आमकां राख संसाराच्या सल्वसां भगवंत कुर्सा आमकां राख तेव्हा वेणेची तेलांक पाटी अडतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख अस्कताच्या बोळा भगवंत कुर्सा आमकां राख पिडेस्तांच्या वक्ता भगवंत कुर्सा आमकां राख बुकेल्यांच्या उंड्या भगवंत कुर्सा आमकां राख तानेतल्याच्या झरी भगवंत कुर्सा आमकां राख आमच्या रक्षका भगवंत कुर्सा आमकां राख आमच्या सांभाळणारा भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां दैत दितल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां सारकी वाट दाखयतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां भरोशान भरतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां वायट शक्ती ताव निवरतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां तुजे लागीं हाडटल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां निराशेन सकत दितल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां तुज्या कश्टान वांटेली करतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां सगळींची वाट दाखयतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां जेवन सरा विरोध झुजोवंक दैत दितल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां दैवीक मोगान आनी संतोशान भरतल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख आमकां तुजो अस्त्र दितल्या भगवंत कुर्सा आमकां राख म्हज्या जावपी मुखार तुमी म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुमची जबाब आसा कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार प्रार्थुया ए देवा संसाराच्या सडवणे खातीर तुज्या पुता जेजून किरकोळ कावणेर अस्कत बाळ जावन जल्मन तुजी वळख संसाराक दिवन कुर्सार कश्टांचे आनी वळवळेचें मरण मरोंक तुजी खुशी जाली तुज्या पुता जेजून आमकां तुज्या मरणा मरिपात कुरिसेक बाचावेचो सडवणेचो सुटकेचो जेवसराचेर जैत वरचो वायट शक्ती ताव रक्षण दिवचो आनी तुजी दैवीक मंडवळ जावन आमी सर्गींच्या बांद्राक पावोवंक तयार करचो गुर्त कसो दिलोय ह्या कुर्सा मुखार आमी सर पातयेणेन आनी बावडटान येता तेन्ना आमचें दूख निवार आमकां कश्टांत हांव सुटका दी जेवसराच्या वडणे आनी बुलणेतां रक्षण दी आमच्या जनवरांक आनी कृषीक तुजें बेसां वत आमच्या अरियेका कुटुंबाक तुजें रक्षण लाभय कुर्साच्या गुर्ता मारिपात आमी अरियेतल्यांनी ह्या संवसारान खरें रक्षण जोडून तुज्या पुता जेजून दाखयल्ल्या कुर्सा जैताचें आनी सर्गींच्या वाटेर चमकोवंक आमकां आदार दी हें आमी मागता कुर्सार उमकळून आमचे सोडवण केल्ल्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिपात आमेन सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया ए सुम्या कुडीच्या पिडेन कश्टांच्या तुज्या चाकरांत चाकरणेचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्ल्या आत्म्या सवस्काय दी तुजी कुशी वयतर तेज्या कश्टांत हांव सुटका आनी तुजे दयेन तांकां भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे सोबी आसूं तुमकां राखूं, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. कुर्सा जैता गुरता क्रिस्ती बावरत्यांच्या आसऱ्या जेजू मरणान तो जालोय व्हरता सासण जिणयेक तूं बरवसो बावा सडय तुजे सावळेंत वागय सस्नीक बरवशन सर्गी वाड दाखय बरवसो सडय तुज्या मोगान सडय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय क्रिस्ता कुर्सा अमरुका सस्नीक जिविता पण चलता कष्टा दोळेन तुका भेंग मारून जिवीत दैरान चारता बावा सडय तुजे सावळेंत वागय सस्नीक बरवशन सर्गी वाड दाखय बरवसो सडय तुज्या मोगान जळय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. नमन कुर्सा आमचे एकाच बरोवशा बगेन कुर्साचे करुणे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. समेस्तांक देव बरी सांजो मागता. बगन कुर्सातांव चडल्या सर बेसावाक अर्गां दिवंक आमी सर्व हांगासर जमल्या आसता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांव चड संतोश पावता. आज हांगासर ह्या धाकट्या कुर्साचे जेजूचे रूप नाल्ल्या कुर्साचे आशिर्वचन केल्ल्या आमच्या फिरकत स्विकार बापांक मनादीक बाप रोहन लोबो तुमकां हांगासर जमल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर आसात देवाच्या उतरावर नियाळ दिल्ले मनादीक बाप अरुण आनी मनादीक बाप दीपक नोरोन्ना तशेंच गंटला गटाचो विकार बाप मनादीक बाप रोनाल्ड डिसोजा तुमकांय हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हांगासर हो धाकटो कुरीस जेजूचे रूप नाल्लो धाकटो कुरीस दान दिल्लो जावन आसा मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी फॅमिली तुमकांय हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या दिसा आमकां पाटी वयता आसतना काफी फ्लोराचे स्पॉन्सर केला मानेस्त ब्रायन रेगो आनी कुटुंब ताकोडे तुमकांय हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आयचे हें कार्य टेलिकास्ट करनासच्या डिवायन वर्ल्ड TV चॅनलाक हाजो मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी तांच्या सिबंदी वर्गाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर हो धाकटो कुरीस उबारूंक वर्तो वाव ताणें केला आनी ते जावन आसत पाऊल लोबो मायकल क्रास्ता पाऊल डिसोसा आनी रायन सेरावो तुमकांय हांगासर जमल्या सर्वां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या कार्यांत हजर आसात आमच्या फिरगेसचे उपाध्यक्ष मानेस्त फ्रांसीस मेंडोन्सा एकी सहायक संयोजक मानेस पाऊल सोसो आनी तुमकां सर्वेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत दिसा हांगा येवची वाट नितळ करूंक आदार दिल्ल्या सर वाड्या गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी सर फिरगसकारांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या व्हड जैत कुर्साचें पेंटींग करूंक आमकां आदार दिल्ल्या मजीद आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आमकां हर एका संगतींत सकयल घराचे मानेस्त येवजीन डिकोना आमकां कितेंय जाय तर ती आमकां सहकार आनी आदार दितात तांकांय हांव सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आज सावंडाची वेवस्था केल्या AP अरेंजर्स हाजो मालक आल्विन सांतीस आनी ताकोडे कोयर पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर हजर आसात आमच्या कोळंताची सिस्टां पिरगस गोळी परिशदे संदे पिरगस आर्थीक परिशदे संदे आनी सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच हांगासर हजर आसात शेजारी फिरगजकारां आनी सर भक्तिकांक हांव तुमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचें कार्य करूंक आदार दिल्ल्या सहकार दिल्ल्या सर म्हज्या मोगाच्या ताकडे फिरगजकारांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. भगेन कुर्साची आशिर्वादा आम्हा समेस्तांचेर मागता आनी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. परत्या उमेदीन जायती मलगडी हांगासर पळोवंक मेळटात. तरणाट्याचे चड मलगडी हांगासर आसात देखून तांकां उल्हास पटयता. जायती मिनत करून तुमी हांगासर आयल्यात आनी हांगासर ह्या भक्ती कार्यांत तुमी वांटो घेतला. आनी भगेन कुर्साची आशिर्वादां आम्हा सर्वचेर आमी येदोळस मागल्यांत. ह्या संदर्भार हांगासर जायतो वावर करूंक कुमो केल्ल्यांचो येदोळस उपकार आठयला. हांगासर वस्तू हाडूंक तितलें सलीस ना तुमकां कळीत आसा. एक फावटी खाली येवचेंच कश्टाचें पूण वस्तू ओवनान हांगासर जाल्ली जावं दी पेंटाच्या वेळार जावं दी इतर रितीन हांगासर फुलां घालूंक सभा रितीन हांगासर जायत्यांनी कुमो केल्या. तांच्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. देवाचे आशिर्वादान तांच्या सर्वांचेर तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. आनी हांगासर आतां निमाणे सर्वांच्या आमच्या उडासाक 100 वर्सांच्या उडासाक हांगासर कोण सर आयल्यांत सगळ्यांनी हांगासर मुखार एका तस्विरेक रावचें येवंक वस्तू हाडूंक ताचोय हांव उपकार बावडटां. येस आनी हांगासर प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो मोगाचेनो आतां आमी तस्वीर काडया उपरांत तुमकां हांगासर मागोवंक अवकाश. Look at all.